पंचामृता राइस प्रेजेंट जरा हटके सीजन 2। पंचामृत प्रेजेंट्स फोर्टिफाइड राइस, संपूर्ण पोषण और स्वस्थ जीवन की पहचान। को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड। नमस्कार, पंचामृता बासमती राइस प्रेजेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्डच्या आजच्या भागात तुमकां सगळ्यांक येवकार। आजच्या भागात आम्ही आयला न्यू वाडो वास्को हांगासर आशिल्ल्या महारुद्र हनुमान संस्थान आजचो भाग आम्ही घेतले। ह्या देवळान दर वर्सा प्रमाण हांगासर हनुमान जयंतीच्या निमतान खूपशे कार्यक्रमांचे आयोजन जाता। म्हाका याद आसा की फाटल्या वर्सा आमकां हांगासर आमंत्रीत केल्लो त्यांच्या ह्या कार्यक्रमाचो एक भाग म्हणून, आणि बरें दिसता की ह्या वर्सा त्यांच्यानी आमकां हांगासर आमंत्रीत केला। फाटल्या फावटी आमी जेन्ना हांगासर भाग घेतिल्लो तेन्ना खरेंच इतले उत्साही स्पर्धक आशिल्ले आणि इतली मजा आयली हो भाग खेळटाना। तर हांव आशा करता की आजचोय भाग इतलोच आमचो बरो जातलो आणि इतलेच उत्साही स्पर्धक आमकां हांगासर मेळटले। चला तर घेवया आजचो भाग। पळयत रावात पंचामृता बासमती राइस प्रेजेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड। नमस्कार। श्री राष्ट्रीय ब्राह्मण देवस्थान आणि श्री महारुद्र हनुमान यांका नमन करता। आमच्या मध्ये हांगासर प्रुडंट मिडियाची मॅडम सारिका शिरोडकर आपलो प्रोग्राम फेमस जरा हटके प्रोग्राम घेऊन येयल्ली आसा। हे म्हाका दिसता सेकंड टाइम ती हांगा येयल्ली आसा। गेल्या वर्सा आमच्या देवळाचो 50वा वर्धापन दिन आमी साजरा करताले आणि त्या निमतान आमी मॅडमींक रिक्वेस्ट केल्ली आणि त्यांच्यानी आमचे रिक्वेस्टाक मान दिवन ती आमचो प्रोग्राम करपाक येयल्ली आणि आयज परत एकदा दुसरे फावटी ती हांगा येयल्ली आसा। तो तुमकां सगळ्या आमच्या निवाड्याक वासियां कडल्यान तुमकां हांव वेलकम करता मॅडम। तशेंच आमचे मदीं उपस्थित आसा मॅडम शमी सालकर, जांकां तुमी सगळीं वळखता। आमचे वास्कोचे लाडके आमदार बाबदाजी सालकर यांची मिसीस जावन आसा ती। तशेंच वॉर्ड नंबर 13 सिटी वॉर्डाची ती कावन्सिलर आसा। तशेंच आमच्या वांगडा आसा बाय देविता आरोलकर, ती सुद्दां आमची वॉर्ड नंबर 19ची कावन्सिलर आसा, मर्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाची। आणि आमची जिल्हा परिषद ZP आमची मॅडम अनिता थोराट, सो त्यांचे हांव सगळ्यांतर्फे वेलकम करता। नमस्कार। हांगा सगळ्यांक आयल्यांक सगळ्यांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक म्हाका ह्या प्रोग्रामाचो प्रोग्रामान पार्टिसिपेट करपाक मेळ्ळें। खरेंच बरें दिसता जेन्ना सगळ्यो बायलो एकठांय येता आनी बायलो एकठांय येवन जेन्ना टॅलंट आपले दाखयतात। सारिकाक आमी बरी वळखता। सारिका सगळ्या कडल्यान कितें ना कितें तरी करून घेता आणि तातूंत खंय तरी एक खेळीमेळीचें वातावरण जाता, बायलां भितर बॉन्डिंग वाडटा, जें म्हाका दिसता आज खूब गरजेचें आसा। आज खूप बरे दिसले सगळ्या महिला शक्ती भितर हांगा हाजीर जावपाक, आणि ही वास्कोची जी महिला शक्ती आसा म्हाका दिसता आयज बरे एकमेकाचे खेळी मेळीन आयचे जे तुमचे गेम्स आसात जरा हटके, जी ह्या प्रोग्रामाची संचालिका बाय सारिका शिरोडकर सदांच आमी पळयता टीव्हीचेर सगळ्या महिलांक, आमचे अख्खे गोंयच्या महिलांक ती एक्टिवेट करता। जरा हटकेच्या आजच्या भागात तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार। म्हाका दिसता आमच्या मदीं आशिल्ल्या ह्या अस्तुरीन तुमची सगळ्यांची उर्बा वाडयला आसतली आणि ती स्वता सगळ्यां खातीर एक सुंदरशें उदाहरण आसा। ती स्वता तितली एक्टीव आसा आणि म्हाका दिसता ती मुखार आसतना तुमकां आजचो खेळ खेळपाक आनीक उमेद येतली, हय काय ना? सुरवात करूया आजच्या भागाक आणि आमच्या पहिल्या राउंडाक जो आसता आमचो फुगोट्यांचो राउंड। 5 स्पर्धक आमची मुखार येतली, ताळयो मारून तांचे स्वागत करूया। फुगोट्या राउंडाची आमची 5 स्पर्धक तयार आसा म्हाज्या बरोबर। पहिलो राउंड खेळपाक जो आसता आमचो प्रश्नांचो राउंड। तांकां प्रश्न विचारचे पयलीं तांचे बद्दल आमी जाणून घेवया। टेन्शन सगळ्यांक येता जेन्ना प्रश्न आमी म्हणटा तेन्ना, आनी तोंडां पळोवनूच कळटा की कितलें टेन्शन आयल्या। एक तर 2 फावटचो टायम, आतांच जेवल्या, न्हीद सारकी जावंक ना, तातूंत भुरगीं हरशीं न्हिदपाक दिना। आज मातशी न्हिदतली म्हणल्यार हांगा येवचें पडलें। पण आय एम शुअर की हांगासर थोडे वेळ खेळा उपरांत त्यांची न्हीद वतलीच आणि त्यांच्या मध्ये जी वेगळीच उमेद येतली ती तुमकां पळोवपाक मेळटली। सुरवात करूया आमच्या पयल्या पार्टिसिपंटांक। मनीषा सावळ। मनीषा कितें करता?
हाऊसवाईफ विसरले ना सांग प्रणिता पेडणेक. प्लसचा कित्याक घेतली नांवूच सांग म्हणल्यार तुजेंच नांव सांग सांगलां हांवें उखाणे घे सांगूंक ना कितें करता घरातले रांदता, घरातले रांदता आनी कितें करता जेवण करता. घरातले रांदता आनी जेवण करता हां दोन वेगवेगळे हॉबीज माझे नाव वंदना मोरजकर. अंदना कितें करता हांव कामाक वयता. हॉबीज कितें सिंगिंग. सिंगिंग चल तू तरी म्हणून दाखयता दोन लायनी प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है. ओके व्हेरी नाईस माझे नाव सुलोचना सातार्डेकर. जेवण करता हांव खंय बी कॉम्पिटिशन जेवणाचे आसल्यार ते वता. तिमा नाईक. तू कितें करता हाऊसवाईफ. ओके सो आमच्या आजच्या 5 स्पर्धकांची ओळख जाल्ली आसा तांकां चड टेन्शन दिनासतना आमच्या प्रश्नांकडे वचुया. पयलो प्रश्न आमी जेन्ना 1 लिटर उदक पिता म्हणटा पळय तेन्ना आमी कितले मिलीलिटर उदक पितात 1000 मिलीलिटर. उत्तर आसा 1000 मिलीलिटर सारखे उत्तर. आमची पहिली फुगटी फुटल्या आमच्या स्पर्धकां मदीं आनी सुलोचनान उत्तर सारकें दिलां ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट फोणेचे बऱ्यांतले बरे रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. आनी हांव रिक्वेस्ट करता श्रमी साळकर हांच्यानी हो प्रायज दिवचो. फुडलो प्रश्न जगातली सगळ्यांत व्हडली बिल्डींग खंयची जगातली सगळ्यांत व्हडली बिल्डींग येता लंडन. उत्तर चुकले बुर्ज खलिफा खंय सदी दुबय. उत्तर आसा बुर्ज खलिफा दुबय सारखे उत्तर. मोठ्यान ताळयो जावनी. आमची दुसरी फुगटी आमची ऑडियन्सान फुटिल्ली आसा आनी करुणान उत्तर सारकें दिलां ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. फुडलो प्रश्न पिक्चरां सगळीं पळयतात हालींच एक पिक्चर रिलीज जाला आर्टिकल 370 ताचो डायरेक्टर आमचो गोंयकारूच ताचें नांव सांगपाक जाय कितें तें. अक्षय आदित्य जांभळे न्ही. उत्तर आसा आदित्य जांभळे सारखे उत्तर. मोठ्यान ताळयो जावनी श्रमी खातीर. हांव रिक्वेस्ट करता आमची कावन्सिलर हांच्यानी हो प्रायज दिवचो. मोठ्यान ताळयो जावनी श्रमी खातीर. ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. फुडलो प्रश्न ही एक म्हण आसा सारकी आयका. अर्दी हांव सांगतलें अर्दी तुमी सांगपाक जाय. खायला कार डॅश डॅश डॅश. खायला काय भुईला भार. सारकें सांगे ऋत्विकान उत्तर सारकें दिलां आनी ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. आनी हांव रिक्वेस्ट करता आमची हांगासरली कावन्सिलर हांच्यानी हो प्रायज दिवचो. ओके शेवटचे सारकें आयका. हो एक टंग टेस्टर आसा. सुरवात आमी तुज्या पासूनच करतली हांगा पळोवं नाका. सारकें आयका कितें टंग ट्विस्टर तो. पानी में पकोड़ी कचौड़ी की चटोरी. पानी में पकोड़ी कचौड़ी की चटोरी. हे चडांत चड कोण म्हणटा तेका हो प्रायज वतलो. पानी में पकोड़ी कचौड़ी की चटोरी. पानी में पकोड़ी फुडले कितें पाणी में पकोडी कचोरीची चटोडी. पानी में पकौड़ी कचौरी के चकोरी. पानी में पटोरी. पानी में पकोड़ी कचौड़ी की चटोरी. पानी में पकोड़ी कचौरी की पटोरी. बोलला ना पाणी में पकोडी कचोरी की चकोडी. पानी में पकोड़ी कचौड़ी की चटोरी. पानी में पकोड़ी पकोड़ी की कचौड़ी. पाणी में चकोरी चकोरी की पकोडी. पानी में पकौड़ी कचौरी की चटोरी. 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 पानी में पकौड़ी कचौरी की चटोरी.
पानी में पकौड़ी कचौरी की चटोरी पानी में पकौड़ी कचौरी की चटोरी ओके याच्यापेक्षा आणि कोण फास्ट म्हणू शकता त्याने फक्त कचोरी म्हणला ऍक्च्युली कचोरी ती पण स्टील याच्यापेक्षा फास्ट कोण म्हणू शकता आणि पानी में पकौड़ी कटोरी में कचोरी. ओके सो मोठ्या टाळ्यांनी आमच्या या पार्टिसिपंटा खातीर ताकाच आमी हो प्राइज दिवया. आमची फुगटी परत एक फावटी ऑडियन्सान फुटिल्ली आसा आणि वंदनान उत्तर सारकें दिला ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्राइज. आमचो फुकटांचो रावंड हांगाच सोंपता. वेळ जाला आमच्या आयच्या भागांतलो फुडलो रावंड खेळपाचो पण ताचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आणि रोखडीच परत येवया. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. Panchamruta Deluxe Rice is now fortified. विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी येवकार. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. खेळूया आमच्या आयच्या भागांतलो फुडलो रावंड जो आसता कभी हा कभी हय आनी ना म्हणनासतना कितले जाणांक हांगासर उलोवपाक जमता ते पळोवया आनी जी जिखतली तांकां मेळटले पंचामृता बासमती 5 kg रायस. सो आज हो रायस कोणाक मेळटा पळोवया आनी कोण बऱ्या पैकी हय आनी ना म्हणनासतना हांगासर उलयता. आपोवया आमच्या स्पर्धकांक. कभी हा कभी ना ह्या रावंडाक आमी सुरवात करता. माझी 5 स्पर्धक माझ्या बरोबर आसा. पळोवया की आज पंचामृता बासमती रायस कोण घेवन वता. सुरवात तुझ्या पासून नाव सांग. अनिता ओके अनिता तुझो टाइम सुरू जाता आता. अनिता खंय रावता. वास्को हांगा लागीं न्हू. निवड. ओके निर्मला तुझो टाइम सुरू जाता आता. निर्मला साडी न्हेसूंक ना आवडना न्हेसपाक आ खबर ना म्हाका साडी न्हेसपाक जाय. ओके अंकिता तुझो टाइम सुरू जाता आता. अंकिता ब्लाउज बरें शिवला मग कोणे शिवला. टेलरान शिवला. तू शिविना शिवता तू येता शिवपाक येता. आणि तू खंय रावता. न्यू वाडे मास्को लागीत मगो लागीत रावता. ओदोळ आयला आत्ता येयला. लेट झाली लेट जाली. हय कित्याक गो हय म्हटले. ऋषाली तुझो टाइम सुरू जाता आता. ऋषाली खंय रावता तू. निवाडे तू हांगासरूच गो सगळी हांगासरूच हांगाच रावता. आणि आवयले घर खंय. आवयले हांगाच. लव मॅरेज. हय म्हजें नाव अनिता थोरात. ओके अनिता तुझो टाइम सुरू जाता आता. अनिता तू खूप ऍक्टिव्ह न्ही ऍक्टिव्ह आणि आवडटा अशें काम करपाक. करता सोशल वर्कची आधीपासून आवड आशिल्ली असली आणि तुझे आवयले घर खंय. सांगली. चांगली. सो गोंयान कशें ऍडजस्ट जालें. गोंय आवडटा गोवा आवडटा. आणि घरा कोण आसता. माय माव आणि घरातले काम तुकाच करचें पडटा. सर्वंटा सर्वंट करता तू करिना. करता करता रांदपाक येता मगो. येता. आणि जेवण कसलें करता गोवन की महाराष्ट्रीयन. गोवन गोवन आवडटा. आवडटा. गोवाक आवडटा की चड तुका आवडटा. गोवाक आणि जाता काम करपाक घरातले आणि भायर सांबाळपाक जाता. जाता. टाइम मेळटा इतलो. मेळटा. बरीच प्रॅक्टीस केल्या कशी दिसता मगो तुवें इतले एक्सपर्ट उलोवपाक. करता. उलोवपाक आवडटा खूब तुका न्ही. आवडटा. कभी हा कभी ना ह्या राऊंडचे विनराक म्हणजेच अनिता थोराताक मेळटा पंचामृता बासमती 5 kg रायस. आणि हांव रिक्वेस्ट करता सिद्धू हांच्यानी हो प्राइज दिवचो. मोठ्यान ताळो सिद्धू खातीर आणि अनिता खातीर. सगळ्यांनी पंचामृत राईस यूज करात. सगळ्या महिला लागी मागता. थँक्यू. आयच्या भागातल्या स्पेशल राउंडाक आमी सुरवात करता आणि तुम्ही पळोवंक शकता की हांगासर दवरला हांवें एक क्रेट आणि माझे कडेन आसा हे बॉल. पार्टिसिपंट हांगा येतली आणि एक टप्पी मारून हांगासर हो बॉल हितून वचपाक जाय क्रेटीन. भायर पडल्यार आवडतो म्हाका पॉयंट्स ना. सो मॅक्सिमम बॉल्स जी ह्या क्रेटीन घालतली ती जातली हे राउंडची विनर. प्रत्येकाक मेळटले अराउंड 6 बॉल्स. ओके सो हांव पळयता सगळे पार्टिसिपंटांची नांवां हांगासर आयल्या तेंच्यांनी येवचे. ह्या राउंडच्या विनराक मेळटले गोवा एक्वा वर्ल्ड गोंयचो सगळ्यांत व्हडलो वॉटर पार्क हांचे कडल्यान 10% डिस्काउंट वाउचर. तशेंच खुबशे प्रायजीस हांगासर तुमच्या खातीर आसा. सगळ्यांक अराउंड 6 चान्सेस. ओके रेडी. एक पॉइंट. लास्ट बॉल लास्ट.
2 बॉल क्रेटीन घालून आमचे ह्या राऊंडचे विनर येता ॲडव्होकेट करुणा. मोठ्यान ताळो जोनी करुणा खातीर. आनी ताका मेळटा गोवा एक्वा वर्ल्ड, गोंयचो सगळ्यांत व्हडलो वॉटर पार्क, हांचे कडल्यान 10% डिस्कावंट वावचर. कॉंग्रॅच्युलेशन. तशेंच हांगासर स्पेशल प्रायज स्पॉन्सर केल्लो आसा हांगासरले कावन्सिलर यतीन कामुर्लेकर हांच्यांनी. हांव रिक्वेस्ट करता तांच्यांनी हो प्रायज दिवचो ताका. तशेंच आमचे रनर अप 1 बॉल घातला क्रेटीन भारती, आनी भारतीक मेळटा एक स्पेशल प्रायज यतीन कामुर्लेकर हांचे कडल्यान. तशेंच आनी एक स्पेशल प्रायज वता नीलम हांकां, तांच्यांनी 1 बॉल घातला क्रेटीन. मोठ्यान ताळयो जोनी. थँक्यू. कॉंग्रॅच्युलेशन. फुडलो राऊंड आमी खेळटलीच आनी तोय म्हणल्यार सगळ्यांच्या आवडीचो राऊंड डान्स राऊंड. पण डान्स राऊंड खेळचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटकेन, को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. मेहंदी हर शादी की एक ज़रूरी शुरुआत. मेहंदी हर शादी की एक रंगीन सौगात. मेहंदी हर शादी की एक दिली जज्बात. मेहंदी हर शादी की एक नायाब रात. मेहंदी हर शादी की एक जगमगाती बारात. मेहंदी साड़ीज़ हर शादी की एक शुभ शुरुआत. मेहंदी साड़ीज़, बेलगाम. Welcome to Goa Aqua World, the premier destination for water park, adventure park, amusement park, zip line and roller coaster excitement in Goa. Catering to all age group, we proudly stand as the largest water park in Goa. No longer do Goans need to venture outside the state for thrilling activities. We bring it all together under one roof. We have the Goa's longest zip line in Goa. If you are up for a challenge, explore our adventure park with over 20 thrilling activities and skywalk and 15 plus more. Whether you seek thrills or tranquility, Goa Aqua World is your ultimate destination for a day of unforgettable fun and relaxation. Join us for an experience you'll cherish forever. Visit us at Pitra East in Karapur, Sakhalin, Goa. Pride of Ponda, Pen Aroma. Panchamruta Deluxe Rice is now fortified. डान्स राऊंडाक आमी सुरवात करता आनी डान्स राऊंडचे पार्टिसिपंट सगळे तयार आसा आजचो सुंदर परफॉर्मन्स तुमच्या मुखार दवरपाक. आनी जे विनर जातले तांकां मेळटले मेहंदी साडी शोरूम बेळगांव ह्या शोरूम कडल्यान एक सुंदरशी साडी. सो पळया की आज साडये बरोबर आनीक भरपूर प्रायज आसा ते कोण घेवन वता. मोठ्यान ताळयो जोनी आमच्या सगळ्या स्पर्धकांक पयली. आमी बायलां चडशी लजतात डान्स करपाक मातशी फाटींच रावता. पण तरी सुद्दां जेन्ना आपलें नांव येता तरी फक्त नांव आयलां आनी ह्या कार्यक्रमान पार्टिसिपेट करपाक जाय म्हणून जेन्ना पार्टिसिपंट फुडें येतात आनी डान्स करता तांच्या खातीर आमी खरेंच ताळयो मारया. कित्याक इजी आसना हांगा येवन डान्स करप आनी ते बी सगळे लोक पळयतात, खंय लोक फकाणां मारतात, स्वताकूय मातशी लज दिसता, तरी आसतना सगळे मुखार येतात आनी डान्स करतात. मोठ्यान ताळयो जावन. ओके.
ओके, आय एम शुअर की आम्ही आमच्या ऑडियन्साक हांगा सांगिल्ले की तुम्ही जजींग करा आनी तांकां खूब डिफिकल्ट जाला आसतलें. सोनाक मेळटा डान्स आमच्या रावंडाचो 4th प्रायज मोठ्यान ताळो जावनी ताच्या खातीर आनी प्रायज ताका दिता यतीन कामुर्लेकर. विशाखाक मेळटा 3rd प्रायज. ताळयो जावनी विशाखा खातीर. माधवी जाता आमचे 2nd प्रायज विनर. मोठ्यान ताळयो जावनी माधवी खातीर. माधवी ओके, नाव मातशें चेंज जाला. नाव खरें माधवी खंय पण वाड्यावयली माधुरी खंय. स्मिता खातीर मोठ्यान ताळयो जावनी. खरेंच खूब सुंदर डान्स करता ते आनी तोच तेणे आपलो म्हणटा ते एक सिक्वन्सच दवरला. 4वी प्रायज विनर, 2वी प्रायज विनर. स्मिताक मेळटा मेहंदी साडी शोरूम बेळगांव. ह्या शोरूम कडल्यान एक साडी. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आयच्या भागातल्या शेवटच्या रावंडाक म्हणजे चकते रावंडाक आमी सुरवात करता. आमची पार्टिसिपंट तयार आसा आजचो खेळ खेळपाक आनी जी विनर जातली तांकां मेळटले पॅन एरोमा रेस्टॉरंट, फोंडेचे बऱ्यांतले बरे रेस्टॉरंट, हांचे कडल्यान एक स्पेशल प्रायज. गेम सारकी सोंपी आसा. हांगासर तुमी पळोवंक शकता की आमी हांगासर प्लेईंग कार्ड सगळ्याक स्प्रेड केला. पार्टिसिपंटांक दिला एक कायलाटो हातीन आनी एक प्लेट. तांकां करपाक जाय इतलेंच की टायम आसलो फक्त 1 मिनटाचो. 1 मिनटाच्या टायमान मॅक्सिमम कार्ड कायलातान काडून प्लेटीन घालपाक जाय. सगळ्यांक मॅक्सिमम कार्ड जी एकठांय करता ती जातली हे रावंडची विनर. आमच्या बायलांक सगळ्यांक सवय आसा कायलाताचो यूज करपाक. सो पळोवया की पत्त्या बरोबर ती कशी यूज करतात ती. रेडी, स्टार्ट. काउंट कर. 17. हां, ओके. सो आमच्या पहिल्या ग्रुपांतल्यान आमकां विनर मेळ्ळा. भारती जे खेळटले फायनल रावंड आनी आतां 2nd ग्रुप आमचो तयार आसा. 1 मिनटाचो टायम. रेडी सगळे जाणां? रेडी, स्टार्ट. स्टॉप. काउंट करा. ओके, 36. ओके, सो फायनल राउंड जातलो उज्ज्वला आणि कल्पना मदी. 36 आणि 36 कार्ड्स एकठांय केला. बेस्ट कोइन्सिडन्स म्हणजे दोघांचे सेम आसा. सो परत एक फावटी 1 मिनटाचो टायम. मॅक्सिमम कोण कलेक्ट करता ती जातली ह्या राउंडची विनर. स्टार्ट. Stop.
कार्ड्स कलेक्ट करून आमची रनरअप जाता कल्पना हांव रिक्वेस्ट करता यतीन कामोलेकर हांच्यांनी हो प्रायज दिवचो मोठ्यान ताळयो सोनी कल्पना खातीर आणि 50 कार्ड्स एकठांय करून ह्या राऊंडचे विनर जाता उज्ज्वला मोठ्यान ताळयो सोनी उज्ज्वला खातीर आनी ताका मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट पुणेचे बऱ्यांतले बरे रेस्टॉरंट हांचे कडेन एक स्पेशल प्रायज आणि हो प्रायज दिता यतीन कामोलेकर मोठ्यान ताळयो सोनी तांचे खातीर आयज इतको सुंदरसो प्रोग्राम मॅडम सारिका शिरोडकरान हांगासर जरा हटके इतके बरे तरेन हांगा घडोवन हाडल्या बद्दल तेंचे सगळ्या तर्फे हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तशेंच आमच्या वाठारांतले सगळे महिला शक्ती जी हांगा जमलेली आसा आयज खेळ करपा खातीर आपलो एक बरो एक्सायटमेंट फन हांगा तेंच्यांनी हे केल्लो आसा सो तेंच्या लागून तुमचे सगळ्यांचे हांव मना खात्यांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू मॅडम आनी तुमकां एक ल्हानशी भेट सगळ्या तर्फे थँक्यू न्यू वाडो वास्को हांगासर श्री महारुद्र हनुमान संस्थान घेतिल्लो आमचो आजचो भाग हांगा सोंपता सरांचो देव बरें करूं म्हणटा हांगासरले कावन्सिलर यतीन कामोलेकर हांच्यांनी जेंच्यांनी आमकां हांगासर आमंत्रीत केले सगळ्या बायलांक एकठांय हाडले आनी आजचो हो सुंदर असो कार्यक्रम हांगासर घडोवन हाडलो तशेंच हांगासर उपस्थित आशिल्ले श्रमी साळकर अनिता थोरात हांकांय मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा तशेंच तुमकां सगळ्यांक कित्याक तुमचो सगळ्यांक व्हड वांटो आसता ह्या कार्यक्रमांत जेन्ना तुमी वांटेकार जाता तेन्नाच आमचो कार्यक्रम यशस्वी जाता तर तुमकांय मना काळजांतल्यान देव बरें करूं फुडल्या भागांत परत मिळूया तुमच्याच वाठारांत तोपर्यंत पळयत रावात पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड तुमची सगळ्यांची आवडटी कार्यावळ जरा आवाज इतलो व्हडलो काडपाक जाय थंय येवपाक जाय तांकां आयकूंक पळय म्हाजो इतलो आहा तो पळय सुख करता दुख व्हरता व्हरता हे आनी कितें थोडं म्हाका अशी थंडी जाला आनी कितें परत तुमच्या ताळयांचो आवाज ना तुमचो आवाज ना जरा हटकेच्या फुडल्या भागात जायना तो रायमिंग जायना पळयत रावा जरा तशें घेवया हय लास्ट एड कर कळ्ळें तुका सो तुका रायम मेळटलो तो